हेका सस्पेंड करपाक जाय इफ शी डजंट अंडरस्टँड अंडर वॉट सेक्शन or whether there is a protest, and the press has got freedom. You are the fourth pillar of democracy. It is your right to do and to make sure that the people understand. Immediately I demand that this Mamladar should be suspended for that cowardly act. ओके आनी एक म्हणटा ते विजय सरदेसायन स्टेटमेंट केला की युरी आपणाक गोवा फॉरवर्डान जेन्ना जॉईन जाल्लो तेन्ना हांव डेप्युटी सीएम आसलो मागीर जेन्ना कॅबिनेटांतल्यान काडलो तेन्ना तिणें सोडलें म्हणून सो हेजेर तुमी रिएक्ट करता तें पयलीं मरे 99 सो 2012 कोण खूंय आसलो हांव खूंय आसलो तो खूंय आसलो ह्यो सगल्यो काण बाबा गोंया मदीं डिवायड कशी न्हू आमी हांवें सांगिल्लें ते भाशेन चलपाची न्हू धांवपाची गरज आहा एकठांय जाया मुखार वचोन बीजेपीच्या विरुद्ध आमी लढो मारया आमचे मदीं डिवायड कर कांयच फायदो ना सो तुमी वांगडा वांगडा तुका I wished him for good health, good wealth, everything. All the best. आणि एक डिमांड करता जे लोक तेमी जे डिटेन केलेले आहा दी ऑफिशियल फंक्शन इज आय थिंक दे पुलीस शुड इमिजिएटली ब्रिंग देम बॅक हियर एट दिस साइड वेर दे वर टेकन ब्रिंग देम बॅक सो दॅट दे आर प्रोटेस्ट ऑन दीस क्रांती दीस जे पडे आहा तेंकालो रायट मेळचो ना युरी बाब तुका दिसना डिटेन करपाची गरजच नासली कित्याक सीएमाचें भाशण ऑफिशियल फंक्शन तरी हें काबार जालें तेन्ना डिटेन केलें तेंकां तें कितलें सारकें ना 100% हांवें सांगिल्लें ते भाशेन तेंकां कसलो प्रोटेस्ट नाका लास्ट मिनट तेंकां कसली म्हाका दिसता तेंकां आवाज स्टिफल करपाची तेंकां एक पडलेलें आहा आनी बेजिकली द पुलीस आर पपिट्स दे शुड नॉट एक्ट ऑन दीस टायप ऑफ डिक्टेटोरियल एटिट्यूड दीस इज डिक्टेटरशीप जे पुर्तुगेज करताले तेज्या परस आज गोंयांत चल्ला आनी हांव मागतां की इमिजिएटली हांकां रिलीज करून हिंगा हाडचें तर दुसरें म्हटल्यार ते फ्रिडम फायटराचे भुरगे आतां तुमी ते सीएमान सांगला सगळे 100% सगळ्यांक जॉब दितले पूण हे ए एंड बी कॅटेगरी आहा तांकां म्हणटा ते अजून कन्सिडर सीएमान सांगिल्लें बीजेपी सरकारान सांगिल्लें एक खात्यांनी 15 लाख येतले येयले सीएम जे उलयता तें कोता काय कितें असो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला पण आमी ह्या फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांचे प्रश्न विधानसभेन मांडलेले द पोर्टल वॉज ओपन आनी थोडे अकॉर्डिंग टू इट इज 40 डेफिनेटली द फ्रिडम फायटर्स ऑल्सो अप्रोच मी बिफोर द असेंब्ली नाव एज वेल जे पट तेंगेले प्रश्न आहा ते मुखार काडपाक आमी मुखार आसा पण ते एज ऑलरेडी जाली म्हणटा ते डेफिनेटली 14 इयर्स ते पेंडिंग आसले म्हणटा ते बोललेले सी देर आर पेंडिंग देर लॉट ऑफ पीपल रिलेटेड मे बी देर ग्रँडचिल्ड्रन ऑल्सो why should that तो अन्याय तेंचेर कित्याक जावं if their father didn't get the job their grandfathers have a freedom fighter but then why the children should not get because they are also part of it so म्हाका दिसता it is because of them today we are here enjoying our freedom.